योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. एक्टिव्ह केशी 5112 पावून मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत लॉकडावनाची गरज ना. 2236 मदले सापडल्यो 433 नव्यो केशी. जाल्यार 4 आयले मरण. विरोधकांनी सरकाराक काडला उजरोवन. विरोधक म्हणटा फाटल्या काळांतले गर्देन घेतलो घात. दुसऱ्या राज्यांतल्यान येवपी दर एकल्याची जावची चाचणी. संपार गेल्ल्या टॅक्सीवाल्यांक स्क्रॅप केल्ली जाय गोवा मायल्स. जाल्यारूच बसयतले मिटर. सरकार म्हणटा घालू नका अटी, पाळात कायदो, बसोन काडया उपाय. अंत्योदया स्किमीच्या माध्यमांतल्यान दर एकल्या मेरेन पावोवपाचो करतले यत्न. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले उतर. गोंयभर मनयली आंबेडकर जयंती व्हडा उमेदीन. अचकीत घालून घेवपाक शकता गोंयांत पावस. राज्यांत वारे व्हांवपाक सुरवात. शुक्रारच्यान जातले हवामान सुके. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केंद्र सरकार सांगता राज्यांत लॉकडावन घालपाची गरज ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्वता राज्याचो नियाळ घेतल्या उपरांत गोंयांत लॉकडावन घालपाची गरज नाशिल्ल्याचें सांगलां अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. व्हडा प्रमाणांत वासिनां दिवपाक सुरवात करात. लोकांक सुविधा मेळोवन दियात अशें मोदी सरकारान सांगिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. टुरिझम इंडस्ट्रीचो भाग आशिल्ल्या 45 वर्सां सकयल्ल्या तरणाट्यांकय वासिनां दिवपाची परवानगी दिवची अशें आमी केंद्रा कडेन मागिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता. लोकांनी पर्यटकांच्या मदीं मेस्तुराद जावचें न्हय, आपली जतनाय आपणेच स्वता घेवची. नायट कर्फ्यूचो विचार ना अशें ताणें फुडें सांगलें. आम्ही वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आणि इकॉनॉमिकल ॲक्टिव्हिटी सगळ्या ॲक्टिव्हिटी सुरू झाल्या. परत एकदा जर लॉकडाऊन झाले जाल्यार परत सगळी इकॉनॉमिकल ॲक्टिव्हिटी बंद जातली. परत एकदा लोकांचेर उपासमारीची पाळी येतली आणि गोंय सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत लहान राज्यात आमकां वॅक्सिनेशन आमी इजिली खूप मोठ्या प्रमाणात करूं शकता. त्या खातीर म्हणजे सगळ्या म्हणजे तांच्यांनी सांगलें की तुमी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह खूप मोठ्या प्रमाणात चलयात. लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिल्यात. आत्ताच्या घडीक तरी फुडल्या लॉकडावनाक वचपाची गरज. आमचो पयलो स्टँड आमचोच तो आशिल्लो. तेच्या खातीर तुवें घेतलेलो स्टँड तो एप्रिसिएट करता. हेंय सांगलें की आनीक परत लॉकडावन जर तुवें म्हटलां की लॉकडावन करिना सो लॉकडावन आनी करूं नाका हें तेंच्यांनी सांगलें. कारण आमी तोच स्टँड घेतलो. आमकां लॉकडावन किंवा नायट कर्फ्यू लावपाचें ना. की लोकांक अवेअर करपाचें आसा, लोकांक एड्युकेट करपाचें आसा आनी लोकांनी आपल्या जिवाची काळजी आपुणून घेवची. सरकार सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिता. जरी ट्युरिस्ट हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात येयले जाल्यार आमच्या पब्लिकाक तांच्या मदीं इन्वॉल्व जावपाची गरज ना. हॉटेल इंडस्ट्री आसतले, बाकीची इंडस्ट्री आसतले, ज्या ठिकाणी सगळी ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ती घेयत आसा आनी ती प्रिकॉशन्स घेतली जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमी कंट्रोल करपाक शकतात. आमी ही रिक्वेस्ट जी आसा ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या म्हणजे 45 एज ग्रुप आसा तेच्या सकयल येवचें आनी जे टुरिझम इंडस्ट्रीन आसा त्या सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन दिवचें ही आमी रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टरा कडेन धाडली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. राज्यात कोविड हाताळपाच्या वेवस्थेचेर विरोधकांनी खर टिका केल्या. फाटल्या कांय घडणुकां कडेन तांणी बोट दाखयलां. हेर राज्यांतल्यान येवपी पेशंटाची गोंयांत तपासणी जावची. लोकांक कोविडाचे बाबतींत परतून विश्वासात घेवंक जाय अशें तांचें म्हणणें. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येतले दरेकल्याची कोविड-19ची कंपल्सरी तपासणी जावंक जाय. फोंडेचो आमदार रवी नायकाक दिसता. वा महाराष्ट्राचे बॉर्डरीचेर टेस्टिंग बूथ तरी उबे करात अशें तो सुचयता. हेल्थ डिपार्टमेंटान जे महाराष्ट्रांच्यान कोण येतात तांकां तेची सर्टिफिकेट दिवपाची. नाल्यार तुमी सेंटर उगडप प्रत्येक हेचेर सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट जर चॅक नाकाचे तुमी तुमचे सेंटर चॅक करात तेंकां सगळें करचें आनी तांकां पळयात तांकां आसा कोरोना पॉझिटीव आसा कोण नेगेटीव आसा पॉझिटीव आसा तें पळोवन सोडचें. नाजाल्यार तांकां येता आसतना दुसरे स्टेटीच्यान जावं महाराष्ट्रा कर्नाटका येता आसतना तेणी हें हाडची सर्टिफिकेट हाडची की कोरोना ना म्हणून आनी ती भितर तांकां भितर सोडची. आमचे गोंयचे लोक भायर येता तेन्ना सर्टिफिकेट यूज करता. ती सर्टिफिकेट विचारतात हांव तुजेर आसा ना ते भितर घेयना म्हणून आमी विदाउट सर्टिफिकेट कित्याक घेवचें. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता राज्यांत कोविड-19चे फाटभुंयेर कार्नावाल घेतिल्ल्यान केसींचो आंकडो वाडलो. कार्नावाल घेवं नाकात अशें सांगूनय सरकारान आयकलें ना तो म्हणटा. आनी हांवें सरकाराक मागलें की आमकां कार्नावाल नाका म्हणून. कार्नावाल तरी करीत फ्लोट तरी करीत जाल्यार
सगळे नेबरिंग लोक येतलो आनी आमकां त्रास जातले म्हणून तेन्ना टुरिझम मिनिस्टर म्हणाका सगळे असले ते म्हणले कित्याक लागून नाका लोकांक जाय आमचे लोकांक सगळ्यांक जाय पूण लोकांक आमी गायड करपाक जाय कितें हें मातशें बंद करूया म्हणून आनी त्या टायमाचेर कोणें आयकनासतना तें केलें आनी आज आमी त्रासां पळय तुमचे आसतले फ्लोटाक जावं पणजे जावं मारगांव कोणें मास्क पासून येनासतना सारके सगळे लोक गेलो नेबरींग जावं ते पुना म्हणाका बॉम्बे म्हणाका बेळगांव म्हणाका रत्नागिरी म्हणाका सगळो लोक येयलो आनी ते एन्जॉय जाले एन्जॉय बरोबर आमकां हें दुयेंस दिन गेलें. राज्यात कोविडची परिस्थिती हाताळपाक भाजपा सरकाराक पुरायेन अपेस आयिल्ल्याची सांगत काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन सरकाराक उजरावन काडला. भिवपाची गरज ना म्हणून लोक हॉस्पिटलान व्हरतात सरकारूच चॅक करता आनी व्हरता आनी आयज बॅड्स ना 300 करोड तुमी बॅनर घालून जी प्रायम मिनिस्टराक थँक करता ते प्रायम मिनिस्टर येता हांगसर वाचपाक कितें चल्ला तुमी एक लॅटर बरयला पुरो थँकींग म्हणून तो पासून ते वाचचो ना. आतां ह्या 300 करोडाचेर कितले ब्रेड हाडले कितले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयले तुमी कोविडाक लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर कितें चिंतले तुमी काय सगळें कितें चल्लां पळय तें कमिशनाक लागून चल्लां. पेशंट जेन्ना हॉस्पिटलान गेलो आनी ताका तर बॅड मेळना ताका स्ट्रेचरार दवरलो जमनीर दवरलो तो अर्दो काबार जाता थंयसरूच की आपलो विलास हांगसर जावपाचो ना आनी आपूण आतां मरपाचो. सायकोलॉजिकली तुवें कितलीं तुजीं वखदां आसलीं आनी कितलेंय तुवें ट्रिटमेंट एक क्लास दिले जाल्यार सायकोलॉजिकली इफ द पेशंट इज नॉट कन्विन्स्ड दॅट ही इज given a comfortable human place to sleep, then all your treatment goes down the drain. हांव सांगता आनी मागता ह्या सरकारा कडेन की क्यो करूं नाका लोकांच्या जिवा कडेन कितें तरी प्रयत्न करा आनी एक सायकोलॉजिकल स्ट्रेंथ दी लोकांक गोंयच्या लोकांक भिवपाची खरीच भिवपाची गरज ना. ती भिवपाची गरज जी तूं म्हणटाय पळय ते लोक थोकले ते आयकोन लोक आनीक भियेता ते म्हणटकूच तूं. So come out with a strategy, not saying भिवपाची गरज ना, with a strategy where people are filled with confidence, this government is taking care. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोवा मायल्स बंद करात मागीरूच टॅक्सींक मिटर बसयतात खाजगी टॅक्सीकारांनी हट्ट धरला. ही मागणी घेवन तांणी आझाद मैदानाचेर आंदोलन चालू केलां. टॅक्सीवाल्यांचे अट कशीच मान्य करून घेवचे ना कित्याक तर सगळ्यांकूच एकूच कायदो लागू जाता अशें त्या सरकाराचें म्हणणें. टॅक्सीवाल्यांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर बसका आफयल्या. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. दाबोळी विमानतळावेलो टॅक्सी कावंटर येरादारी खात्याच्या अधिकारा खाला आयलो काय खाजगी टॅक्सीकार आनी गोवा मायल्सा मदलो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मंत्री माविन गुदिनो सांगता. सद्याक हो कावंटर पर्यटन खात्याच्या अधिकार क्षेत्रांत येता. खात्यांतर्गत कुफुसावाक लागून ट्रान्स्फर प्रक्रिया आडकून पडिल्ल्याचें माविनान सांगलें. आपले माइंड पिड्डे करून घेनाका. मंगळारा 4:30 तुम्ही येवन सरकारा कडेन तुमचे कितें प्रश्न आसा ते मांडावळ करची. आमी सुटकावो करपा खातीर दोगूय जाण प्रयत्न करुया. सरकार आनी टॅक्सीवाले कितें प्रश्न तेंचे सोडोवपा जाय सरकाराचे जाणवायेक येयल्ले आसा आनी तेन्ना हे स्मूथ जावपा खातीर मंगळारा 4:30 जेन्ना आमी हेजी बैठक हेजे पयलीं एक जाल्ली हे बैठकी आमी स्पश्टपणे उलोवपाक शकता. तेंच्यान अशें म्हणपा जायना की यू स्क्रॅप द गोवा मायल्स आनी मागीर आमी हे बातमी करपा येतले ओ वी वील कम फॉर टॉक्स. हे योग्य न्ही. यू कॅनॉट पूट कंडिशन्स एनी कंडिशन. इट शूड बी अनकंडिशनल. ही फायल मूव जाल्ली आसा. पयले आमी ड्यूज क्लियर करपा जाय. 1,54,00,000 जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन आनी युनायटेड टॅक्सी असोसिएशन जे तेणी मेळून दोगांयनी मेळून जे दिवपा जाय 1 crore वील बी पेड बाय टुरिझम डिपार्टमेंट ठरयला तशें. आउट ऑफ 54 lakhs युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन ते अर्दे दितले 54 lakhsंतले अर्दे आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान दिवपा ठरयला. वी आर रेडी टू फिक्स द मीटर बट स्क्रॅप गोवा मायल्स हे कंडिशन. बट स्क्रॅप गोवा मायल्स चलपा ना. गोवा मायल्स
तांकां बरे भाशेन टॅक्सीवाल्यांक खबर आसा की एकदां तांकां तेंचो कावंटर गेलो एअरपोर्टार, तांकां कावंटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जेन्ना दिना, ऑटोमॅटीक कितल्यो तेंच्यो ट्रिप्यो जातल्यो हो कांयच जावपा ना, तें बरे भाशेन एग्रिगेटरांक खबर आसा. गोवा मायल्स बंद करात ही मागणी घेऊन खाजगी टॅक्सीकारांनी फाटल्या कांय दिसांच्यान आंदोलन चालू केलां. मंगळारा आपल्या घरच्या लोकांक हाडून तांणी आंदोलन केल्लें. ल्हान ल्हान सुपुल्ली भुरगीं रावयल्लीं आसा, बायलां रावयल्लीं आसा. हितून खुबश्या लोकांक डायबिटीसांचे प्रॉब्लेम आसा, प्रेशराचे प्रॉब्लेम आसा. आनी सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट तो हो एक क्रुशल टायम जावन आसा कोविडाचो. आनी ह्या वेळार सुद्दां आमकां जर गव्हर्मेंट अशे तरेन सतयता जाल्यार जेन्ना आमी ती फ्रिडमा खातीर लढाई लढयल्ली त्या म्हाका दिसता परत लढपाची गरज आसा. बापायच्या बिझनेसा खातीर म्हणजे तेंचो आज्याचोय पणज्याचोय आसलो, कित्याक म्हाज्या बापायचो आसलो, थोड्याच्या बापायच्या बापायचो आसलो. तेका लागून हांवें म्हाज्या चेड्याक सांगलां, बाबा रे हो टॅक्सीचो धंदो आनी फुडें नाका. तेन्ना एक तर तूं व्हायट कॉलर जॉब कर, ना जाल्यार खंय तरी चोरूंक वच. दोनांयनी फेम आहा आनी पयशे आहा. पूण आमकां तो हें जाल्लें नाका. आमकां भुरगे आमचे वाम मार्गाक गेल्ले नाका. म्हणून तर आयज भुरगीं आमकां सांगूं येयले, अरे आमच्या बापायनी, आमच्या डॅडीनी, आमच्या बाबांनी तुमी वायट मार्गाक वचो नाका, आमी वयचे ना. म्हणून आज आझाद मैदानार तेंच्यांनी बरी आमची बुनयाद आहा ती दाखोवपाक लागून येयल्ले आसा. बश्टी आयज भुरगीं येवंक ना. सरकार टॅक्सींक मिटर बसयतलें, तशेंच तांच्या दरांचोय नियाळ घेतले अशें माविनान सांगलें. मिटर बसोवपाच्या निर्णयाक फांटेर मारून टॅक्सीकार उच्च न्यायालयाचो आदेश मानपाक न्हयकार दितात. तांचें हें आंदोलन राजकी नदरेन प्रेरीत आसा. कायदो आनी वेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जालो जाल्यार खर कारवाय करतले अशें माविनाचें म्हणणें. टायम ऑल्सो अजून पसून तेणी ते तितले प्रमाणात मस्ती केली ना. पूण माननीय मुखेलमंत्र्यांनी सांगला, वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू टेक लॉ इन देअर हँड्स. आय एम ऑल्सो गोइंग टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट अँड फर्म ऑन दीस. आमचे कडेन अनेक एग्रिगेटरांचे एप्लिकेशन येयल्ले आसा, उबराचे येयल्ले आसा. आमी कन्सिडर कित्याक करूं ना? गोंयान एप बेस्ड टॅक्सी खऱ्यांनी अर्थान चलपाची ना. इतले तरी येयले आनी आहा ते कितें करतले? एकदां तेंकडे आयकून मंगळारा आयकून रोखडीच बुधवारा कॅबिनेटी वयतले आनी रोखडे ब्रेस्तार म्हणल्या ते उपरांत एक STA मिटींग घेवन रेट्सूय रिवायव करपाचे आसा. कित्याक रेट्स 2014 रिवायज जाल्ले. जेन्ना आमी मिटर ते बसोवपा राजी जातले, जेन्ना रेट्स तांकां आमी रिवायज करून दितले, सगळ्यांक परवडटले टॅक्सी बिझनस. दे वील अर्न अ रिजनेबल अमावंट ऑफ मनी. तेजी काळजी करपाची गरज ना. पूण हांगा पयलेच तरी प्रिफिक्स्ड मायंड आसा. मनान ऑलरेडी ठरयलें न्ही आमी कॉपरेटिव्ह जावपा ना, आमी तोड मोड करया, जाल्यार ते हूंय पावपा ना. स्क्रॅप गोवा मायल्स केले म्हूण फाल्यां स्क्रॅप केले. एक ऑर्डर हांवें इश्यू केली, एक्झिक्युटीव ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर. कोर्टान फाल्यां स्टे गेले. इट इज गोइंग टू बी मच वर्स फॉर टॅक्सी फेलोज. इट इज गोइंग टू बी डेट्रिमेंटल. टॅक्सीवाल्यांक दुसरें एक मानून घेवपा जाय. डू दे नो दे आर इन कंटेम्प्ट? डू दे नो इट इज अ हायकोर्ट ऑर्डर टू इन्स्टॉल द मिटर्स? हायकोर्टान कित्याक इन्स्टॉल करपाक सांगलें मिटर? की तुमी लोकांक चड चार्ज करता, एक्सेसिवली चार्ज करता म्हूण कितलेशे रिपोर्ट येयले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. राज्य घटनेचो शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान संविधानाचो मसुदो करतना समाजातल्या सगळ्या घटकांक न्याय मेळटलो हाची जतनाय घेतिल्ली. गोंय सरकार लेगीत अंत्योदया येवजणेच्या माध्यमांतल्यान समाजातल्या तळागाळातल्या लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. भारतीय राज्य घटनेच्या रुपांत आदर्श आचारसंहिता दिवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 130वी जयंती गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयचे विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समितीन गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान पाटो पणजेच्या आंबेडकर उद्यानात विशेष कार्यावळ घडोवन हाडली. ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, कलामंत्री गोविंद गावडेने हजेरी लायली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. आमी बाबासाहेब आंबेडकर जे घटनेचे शिल्पकार आसात तांकां याद करता
आनी त्याच घटनेच्या आधारेचेर आयज पर्यंत हो देश हे राज्य चलत आयिल्लें आसा. आमच्या अतिदुर्बल समाज घटका खातीर सदोदीत आधार दिवपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. अजुनूय आमी म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी सकयलाच सकयल आमी अंत्योदय तत्वाचेर पावता आसतना समाजांतले अजुनूय जो घटक जांच्या पर्यंत सरकार पावूंक ना तांच्या पर्यंत सरकार पावपाचो प्रयत्न हो सगळ्या जाणांक ज्यो सुविधा पावोंक ना तांकां पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. निश्चितरित्या ह्या निमित्तान बाबासाहेब आंबेडकरांक हांव मानवंदना व्यक्त करता, श्रद्धांजली व्यक्त करता सरकारच्या वतीन. फोंड्या गट काँग्रेसीन बुधवारा आंबेडकर जयंती मनयली. सुवाळ्याक फोंड्याचो आमदार रवी नायक आनी हेर मानेस्त आसले. बाबासाहेबान धर्मांतर कित्याक केलें, तो कोणा खातीर वावुरलो ताचेर रवी नायकान उजवाड घातलो. फाटीं उरता रेसी कशे आसतात तशे फाटीं फुडें उरता ते फाटीं उरलेले लोक जे आसात, जे महार कम्युनिटी SC ST SC OBC हांकां आमी घटनेच्यान प्रोविजन केलें आनी हांकां न्याय मेळचो. हेवूय बी मनीस आसा सर सगळेच एक बराबर एकवल रावचे हें तेजें हें आशिल्लें दूरदृश्टी. आनी ते प्रमाणे तेणी भारताची घटना बरयली सगळी आनी भारताची घटना बरयली आनी हो तेणें तेजें हें जें न्याय दिवपाक प्रयत्न केले. आनी इवन तो मागीर दुसऱ्या हितून धर्माक वचून गेलो हेज्या बुद्ध धर्माक, कित्याक एक कंठाळून ताणें ते बुद्ध धर्माक गेलो आनी ते फाटल्यान तेजे लोकूय खुबशे लोक जे आशिल्ले फॉलोवर जे आशिल्ले त्या धर्माचे लोक जे आशिल्ले मागासलेले धर्माचे ते सुद्दां बुद्ध धर्माक गेले. हें तेजें जें आशिल्लें लोकां खातीर म्हणजे अशी तो व्हडलो बॅरिस्टर आशिल्लो. तेज्यान मोठे प्रमाणान ह्या केसी लडोवपा जाताले कितें करपा जाताले पूण तें केलें नासतालें आनी भारताची घटना पळयली तरीच हो सगळें तेजी ही आसा. लोक जे पळयले खंय उदकाच्या तळ्याचेर वचून गेले जाय तांकां वेगळें करप, तें खावप ना आनी कितें खावप ना, तांकां पयस हें पळोवप विचार तें जावचें न्हू म्हणून खूब केलें. वास्कोच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सुवाळ्याक पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन हजेरी लायली. आंबेडकराच्या पुतळ्याक हार अर्पण करून ताणें बाबासाहेबांक आर्गां ओंपलीं. सागरमाला प्रकल्पाचो संदर्भ घेवन ताणें आंबेडकराच्या त्या वेळा वयल्या उदक नियोजनाच्या विचारांचेर उजवाड घातलो. पळयात ताका कितें सांगपाचें आशिल्लें तें. तेजे सायंटिफीक टेम्पराक लागून आज जे सागरमाला प्रोजेक्ट आमचे BJP सरकार केंद्र आनी सगळे वेगळे वेगळे प्रांतांनी करपाक सोदता तेन्ना तेणें हे विशयाचेर एक अमेरिकन एक्सपर्ट हाडून एक रिपोर्ट केल्लो. म्हणजे आमचें उदक जे बेसिनान सगळे कडेन आसा, वॉटर बेसिन्स जे आसा सगळे बेश्टे दर्या वयता म्हूण व्हांवन वयता. इतलो पावस पडटा आमी ते युटिलायज करपाक शकना. एक रिपोर्ट केल्लो तेन्ना की हे सगळे आमी बरे भाशेन चॅनलायज केल्यार आख्खे देशाक उदक केन्ना उणें जावपाक लागना. आनी ही परिस्थितीन तेन्ना चिंतप म्हणल्यार तेजें कॉन्ट्रिब्युशन फकत आमचे घटने कडेन न्हू, तेजे शिवाय एडमिनिस्ट्रेशन व आमचे कशें बरे भाशेन शासन चलचें तेजेरूय तेजे जायते सूचना आशिल्ली. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले. दर एक विद्यार्थ्यां मदीं खाशेली क्षमता आसता. हे क्षमतेक लागून विद्यार्थी आनी शिक्षकां सामकार 3 प्रश्न उबे आसात. पयलो प्रश्न म्हटल्यार विद्यार्थी कितें करपाक शकतात. दुसरो म्हटल्यार ताका बरें शिकयलें जाल्यार तांची क्षमता कितें आसतली. आनी तिसरो प्रश्न म्हटल्यार विद्यार्थी कितें करूंक सोदतात. भारतीय विद्यापीठाच्या 95व्या वर्सुकी मेळाव्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान विद्यापीठाच्या कुलगुरू वांगडा उलोवप केलें. विद्यार्थ्यांक बरें शिक्षण मेळ्ळें जाल्यार तांचे मदली क्षमता वाडटली अशें मोदीन सांगलें. दोतोर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हांचें उद्दिश्ट साध्य करप हीच NEPची मोख आशिल्ल्याचें मोदीन सांगलें. विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय उदरगतीचे कार्यावळींत वांटेकार करून घेवन तांकां सक्षम करप होच NEPचो उद्देश आसा अशें तांचें म्हणणें. यानी शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को मुक्त करे, वो खुलकर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्माण करे. उनका मानना था कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट मानकर विकसित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एजुकेशन के इंडियन कैरेक्टर पर, भारतीय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे. आप सब भली भांति जानते हैं
कि हर स्टूडेंट का अपना एक सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। इन्हीं क्षमताओं के आधार पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने 3 सवाल भी होते हैं। पहला, वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। और तीसरा, वो क्या करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये उसकी इनर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम उनकी इनर स्ट्रेंथ के साथ उन्हें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दे दें तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी बने। हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे इजी एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाकर आसानी से कहीं भी कोर्स पूरा करना। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की हर यूनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना ही होगा। आत्मनिर्भर भारत योजनेविषयी उलयतना प्रधानमंत्र्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग, व्हर्च्युअल रियालिटी आणि रोबोटिक्स, मोबाईल तंत्रज्ञान, भौगोलिक माहिती, स्मार्ट हेल्थकेअर आणि डिफेन्स सेक्टराचेरूय भाष्य केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। वास्को स्पोर्ट्स क्लबान FC गोवाक 2-1 गोलान हारयलो। गोवा प्रो लीगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर रंगली। And it is a big one between Vasco Sports Club and FC Goa. Papuya's long ball forward. This is Sereno Fernandez. Sereno has gotten through, and what did he do in the end? Goal from Delton Colasso. He connected it in the sweetest part of his, and before they could regain their composure, and this is a chance, and it is 1-1. What a chance! What a game! Absolutely thought that his thunderous volley would be the winner, but only for a minute. But this is a chance. Francis Fernandez plays it back. What a goal that is! Daniel Rebello has scored the second goal for Vasco. But that man on your screen has put in the hard yards today, and everyone in that Vasco Sports Club team, and all smiles the team in white as Robbie Burgo comes out. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारात पावसाचो शिवर जावं येता। उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवंक ना। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत सामान्यच वातावरण आशिल्लें, मळब निवळ आशिल्लें। पणजे सगळ्यांत चड 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या। गोवा 365 ब्युरो। गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।